सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां येशूचो करपाक आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज पवित्र सभा बागयोन तोमास धर्मदूत हाची दोबाजीक परब मनयता आनी खेरीत भाशेन बागयोन तोमास भारताचो अपोस्ल आमच्या भारत देशा पासत आयज खेरीत भाशेन मागुया आमचो आख्खो भारत देश आनी आमच्या भारताचे सगळे लोक देवाच्या हातान घालुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून एंड्रिया डिसुजा आपलो जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. फेर्नांडीस फॅमिली आपल्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत मागता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया वेनन्सिया लुड्स मेंडीस आपलो जल्माचो दीस आयज मनयता. रॉनी रॉड्रिगीस आपली आय सर्जरी कोत्ता आपणा पासत मागूंक लायता आनी एक उस्तरी आपली सेफ डिलिव्हरी पासत मागूंक लायता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया आनीक आमकां जण एकल्याक बागयोन तोमासा भाशेन कोर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुझे हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल आनी किड्यांनी केल्ले गाय पळे आनीक दुबाव नाका पूण बावाट दवर. बाबा भयणीनो, तॉमस म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या दोनया ही उतरां उद्गारता कित्याक तो दुबावलोय पूण हो दुबाव ताचो आपल्या जिवितांत सदांकाल ताणें जेजूक साक्षी दिली. इन 52 AD नॉट 19 इन 52 AD तो भारताक आयलो. म्हणटकच आमचो धर्म आमकां सांत तोमास हाचे कडच्यान मेवला. 20 वर्सां सुमार ताणें प्रवचन केलें केरला ह्या आमच्या राज्यान. आमकां किरीत भाशेन एक व्हडवीक आयच्या दिसाक ह्या भाग्यवंताची परब आमी समोरमतना. हो सांत आमकां जेजूचो तो धर्मदूत आमकां गोवाय कसो ह्या भारतांत आयलो आनी आमकां किरीत भाशेन हो धर्म जिवंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक ताणें शिकयलें. तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत जेजूचे गोवाय जावंक दर दिसाक पोट तिडकेन वावरूंक आमकां कोतकोतीत करपा आनी बोडे मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देदूतांक भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटात. सर पदवेदार देव आमची काकूत कर. सोम्या काकूत Krista kakutku, Krista kakutku, kakutku. Somya kakutku, somya kakutku, kakutku.
정 소사리 Sorbespora deva, Surgincharaya Surpodvida Deva Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Kurta Ami Tuka Din Vasta Tuja Tor Vaibhava Paso Ami Tuka Vakanta Moima Deva Om Sorgiya Nishanti Tacha Ishta Sansari Sumya Jesu Krista Bapa Chaeklas Buddha Sumya Deva Deva Shishini Tu Sarache Papkata Amshi Kaklut Tumba Pasha Usrak Mosrar Amche Magni Aikundin Deva Om Sorgiya Nishanti Tacha Ishta Sansari Kityam Yakovitatmya Samati Deva Bapa Shemoi Mi Jesu Krista Eklos tu Povit Eklos tu Ishur Eklos tu Pormesur Moima Deva Om Sorgiya Nishanti Tacha Ishta Sansari Amen. Pratuya सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्योन दमदूत तोमासाच्या पूर्वे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बाबार्था आड दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूंच आमचो बाबार सांबाळ अशें भाग्योन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां उडकूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवू चलयता सासनाच्या हा सासनांक Amen. भाग्यान पावलून एफेक्सकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप भाव भयणीनो तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं तुमी दर दुताच्या आनी प्रवाद्याच्या बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा सोदीचो फातर तोच हें घर सांबाळटा आनी सोरेस्पराच्या मंदीर कशें वाडयता ताचे सोवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येता देवाचें उतर हें Devace Vodopkar. आमचो जबाब सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगोट करात सगलीं बरोबर म्हणुया सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगोट करात सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात सर्वोय परजानो लावेक नावाडात जबाब सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगोट करात ओच्चल मोगाची ताची तीर कुशी दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी जबाब सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगोट करात उद्गार Sois Sois
Suisor Vesporo, Suisor Vesporo, Suisor Vesporo, Suisor. सुमी म्हणटा तोमास म्हाका पळयलो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. Suisor Vesporo, Suisor. Suisor Vesporo, Suisor. Suisor Vesporo, Suisor Vesporo, Suisor Vesporo, Suisor. Survispo तुमचे सवय असू. Tuce sovereasu. Zława pormone Jezu Chrystacie, शुभ वर्तमा. Moi matuca somia. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोवडो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. 8 दीस उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Agani tuca Christa. मोगाड बाबा भयणीनो, सांत तोमस आमचे इंडियेक हांव सुरवातेक म्हणटालो आयलो 52 AD 52 वर्सां. ह्या समयार तो आमचे इंडियेक आयला आनी मायलापूर हांगासर ताणें मार्तीरपण भोगलें. 20 वर्सां सुमार ताणें जेजूची बरी खबर केरला ह्या आमच्या राज्यान पुरगुटलें. म्हणटच कोण आमकां म्हणटात आमी आडीचे क्रिस्तांव वो काल पयच्या आमकां पुर्तुगेजांनी क्रिस्तांव केल्यात, तें सारकें न्हय. कित्याक क्रिस्तांवपण आमच्या इंडियेक 52 AD ह्या वर्सान भितर सरलें. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, बागेवन तोमास आपल्या जिवितान एक पॅसिमिस्टीक म्हणजे बावाड सोंपेपणी कोणाचेरूच तो दवरिनासलो. आमचे मदें जायती तशीं आसात. म्हणटकूच जेन्ना जेजू म्हणटा लाजार बरो ना, ताका आमंत्रण येता की लाजार मेलो, तेन्ना तोमास म्हणटा चल आमी ताचे बरोबर आतां या थंय मरूंक. सादेपण ताचें. कित्याक कितें उलयतालो तो नको आसलो, पूण जायते फावटी जेजूचेर ताका बाबार्थ आसलो. नाका लागून जेन्ना जेजू खुर्सार मारलो आनी जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो, एक मुडो कसो तो रावंक लागलो. शिसांचेर तो पातयेना जालो. सगळें साणून आपूण एकलोच आपलेच भितर तो नियाळटालो. कित्याक अशें घडलें? कित्याक म्हज्या सोमयाक आनी म्हज्या देवाक ताणी हे भाशेन कोश्टांनी मरण दिलें. जेजून भासायलेलीं उतरां शिसांनी जेन्ना तांकां गमलें जेजू तांचे मोदेकांत आयलो तेन्ना सगळे कुशाल जाले आनी कुशाल जावन जेजूक तांणी अणभवलो त्या वेळार. पूण तोमास तांचे मोदें नासलो आनी तो जेन्ना आयलो तांचे मोदें ताणें म्हळें आमी सोमयाक भेटले, हांव सोमी आमकां भेटूंक आयलो. सोमी आयलो म्हूण आयकून तोमास म्हणलो हे आनी पिशे कशे पिसाट जाल्यात, कितें उलयतात तें नकळो. तो मेलो. म्हणटकूच मेलेल्यांतलो कसो तो पुनर्जीवन जातलो. आनी हाका लागून तो ही उतरां म्हणटा, म्हजें बोट
हाताच्या गायांनी किड्यांचे सुवातेर घाल्या बगोर म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. बाबा भयणीनो, ही ताची उतरां सोमी येता तेन्ना 8 दिसां उपरांत म्हणटा, तोमास हांगा यो, शांती तुका. आनी उपरांत तो म्हणटा, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावार्थ दवर. आनी बाबा भयणी, ही उतरां ताच्या काळजान इतलीं रिगलीं की ताणें ताचे उपरांत केन्नाच सोम्याच्या वावराचेर आनी सोम्याची बरी खबर परगटूंक दुबाव दवरलो ना. म्हणटात की जिवितांत कितले कोश तोमासाक सगळ्यान चड आयले धर्मदुतां मदें, पूण ताणें हो भावार्थ आपलो पोलको कसो न्हय पूण दुबावलो हाचेर ताका खोंच जाली. आनी हाका लागून ताणें म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या दोनया. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पडिल्लोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय, पडनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभाग्य. आनी हें हांवें केलें आपल्या जिवितांत. जेन्ना तो इंडियेक आयलो तेन्ना जेजू कोणेंच पडूंक नासलो, पूण ताच्या उतरांनी ताची गवायकी आयकून जायते जाण क्रिस्तांव जाले. बाबा, आजकाल आमकां सगल्यांक जेन्ना प्रवचन आमी आयकता, देवाचें उतर वाचता, दुबाव आमकां जायते येतात. खरेंच काय देव आसा ह्या संवसारांत? खरेंच काय जेजूक परगटपाचो आमी? खरेंच काय जेजू आमकां पावतलो? खरेंच काय आटे बिट्यांनी आमकां जेजू सांगता ती उतरां सिद्ध जातलीं, थावी जातलीं? खरेंच आमकां ह्या उतरांचेर भरवंसो मेळटलो वो ना? आनी भाग्योन तोमास आमकां एक देख. आज पुवीस सभा ह्या भाग्योंताक आमकां किरीत भाशेन धर्मदूत आमकां एक देख कशी जाता. कित्याक आपल्या जिवितांत ताणें सोम्याचेर विस्वास धरून अदीक आनी अदीक ताणें आपली गोवाय आपल्या रोख साक्षां वरवीं दिली. ह्या धर्मदुतान 20 वर्सां भाव भयणो जेजू केरला ह्या राज्यान परगटलो. इतलेंच न्हय, म्हणटात की तो एका जाग्यातल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचूंक ताका तांक आसली. ही परंपरे प्रमाणे, ट्रेडिशन प्रमाणे तोमासाक देवान घडीक शक्ती दिली आसतली. पूण बाबा भयणीनो, आपल्या जिवितांत एकदां दुबावलो, शेकी मोरो पर्यंत सोम्याक विस्वाशी रावलो. एकदां भावार्थाचो हल्लो धरलो, पूण मोरो पर्यंत आपलें जिवीत ताणें सोम्याक भेटयलें. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां तशें घडटा तेन्ना अदीक आनी अदीक भावार्थान अखंड मनशां कशें आमी जिवंक. आमचो भावार्थ हालता धोलता तेन्ना, दुबाव येतात तेन्ना तोमासा भाशेन आमी अदीक आनी अदीक सोम्याचेर विस्वास धरून ताणें केल्ली विस्मितां आमचें सवें, ताणें केल्लें बरेपण, ताणें केल्लें आपल्या उतरां वरवीं आमचें सवें सगलें जें कितें आमचें जिवीत आसा ताका आमी भेटून ताचे गोवाय दुसऱ्यांक जावन सुर्गीचें राज विस्तारूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. तशेंच मागुया आमच्या ह्या देशा खातीर. आमच्या देशांत जायते आमच्या क्रिस्तांवांक पिडापीड भेटता. जायते बाबा भयणीनो आमची क्रिस्तांवां जेजूक गोवाय दिवंक वावुरतात. तोमासा भाशेन तांकांय पिडापीड, तोमासा भाशेन तांकांय जायते जाण जिवेशी मारतात. जायते आपले जीव बाबा भयणी किरीत भाशेन ते आपलो जीव प्राण जेजूक दिवंक तयार आसात. असले आमच्या बाबा भयणांक अदीक आनी अदीक जेजूक गोवाय दितना तांकां देवान घोटाय दिवं. आपलें जिवीत जेजूक भेटयता आसतना तांकां सगली कृपा मेळूंक तांचे खातीर मागुया. आनी आमच्या ह्या देशांत अदीक आनी अदीक आमचो भावार्थ परगटूंक आमकां सत्य मेळूंक सगल्या आमच्या वडिलांक, राजकारभार चलयतल्यांक आनी आमकांय अदीक सत्य मेळूं म्हूण कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतान सरमलो,
पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले ताका कुस्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिगून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदा देवबापाच्या उजव्याक बसला तुयें शिब्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकेंचें भोगसणें कुडीचें जिवन पोवन सासणेचें जिवीत आमेन. गायन घेऊया C37 पेज नंबर 44 C37. तुझ्या पोवेत ज्ञाना मुखार बाबा एकूच उलोवप जेजुनी मोल बोलगो तुझो उन्या भितर लिपता कोण्यो तोशी जेजू सोबे सोबी हीर गोलपाक ती बोलगी तुझी गोवाच्यो कोण्योनी मोकाचे देने आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोण्योनी मोकाचे देने आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता बागेवन तोमासा वरवीं जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिन वाचता आमची भेटोरी मानून घे आनी सोर दुबावांचे जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बावार जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे पोरमणी जिवंक आमकां कुरपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आनी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पोफिहीत बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक गवड्या तुजो हिंड तूं कोदिसाणी नाय पूण बागेवन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजे पवित्र सोबेक चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तूं तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवडी तांकां तूं नेमताय देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 obaraco sobrespodo, sorgani sąsiadania tucza wojwowa, ucogi tukazazo, sobresporacie nawi, jaka takasu, ucogi बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोट होया. Sumiaci su amico locale, amiche casci le pietà, di tempo tu vuoi provare so, amici scemo Bogotà. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडून उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबेचो उगडास को. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाड. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये संगाती, भाग्यवंत तोमास धर्मदूत, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सूर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, दर दिसाक आमचो भावार्थ अदीक उकोण जावं आमी जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणटा आसतना आमचे इंदियेक भोव करून आमकां पिडापीड दिता तेन्ना आमी तांकां भोगसूंक आमचे दुस्मान कशें न्हय आमचे सांगाती कशें आमी बरोबर वचूंक आमचो भावार्थ उकोंड करूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, शिकोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास समखां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमान तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता आयज सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पडे नासतना बावाड दवरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासत मरून पुनू जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण बावार्थान ओळखून आमी तुका दिनवासता. भाग्योन तोमासाचे विणवणेन आमचे दिसपटे जिणेंत आमचो बावाट खरो म्हूण कोर ज्ञानी दाखोवंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे किरीत भाशेन बाबा भयणीनो पवित्र संस्काराची बोसवण जातली 7 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. सर्वेस्पोर आपली पवित्र सभा धर्मदुतांचेर स्थापल्या. भाग्योन तोमासाचे विणवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फोडवोन सांदे करूं. आमेन.
दोन दुतांची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगल्या मनशां मुखार तुमी जेजू गोवाय दिवंक पावूं. आमेन. दोन दुतांचे शिकवणेन तुमचो बाबाट गोड जाला. तांच्या मागण्यांनी सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. आमेन. उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. पाद्विगाराच्या आनी म्हज्या नांवान सगल्यांक तुमकां विश यू अ हॅपी फिस्ट. आमी पेरपेसुको सायबिणीचे मागणे करचे ना. आज किरीत भाशेन परब म्हणटकूच आमी किरीत भाशेन सान फ्रांसीस सावेराचे रेलिकीची दोबाजीक दाखोवणेची मागणी करतल्यो. सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. भाग्योन फ्रांसीस सावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदोवती रावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटना जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक भरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची आमकां कोर. आमेन. मीस जाल्या उपरांत जी कोण मागणी करूंक सोदतात पेरपेसुको सायबिणीचे तांणी आपुणूच एक एकलो प्रायवेट मागणी करची. गायन घेवया U27 पेज नंबर 244. U27.